नमस्कार योगार गोवा टुनाइट सुयश गावणेकार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। केंद्रान गोयच्या दबावाक बळी पडचे न्ही, आमच्या डीपीआराक दिल्ली मान्यताय फाटीं घेवं नाकात। कर्नाटकाचो आदलो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्याचो ट्विटरार थैथयाट। म्हादय बचावाक लोक जमत म्हूण मुख्यमंत्री भिला, म्हूण सभेची मान्यता रद्द। 16 तारखेरच सभा साखळे आमोण्या पुलाकडच्या मैदानार। सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंटाचो लोकांक उलो। म्हादय खातीर सोमारा दुकानां बंद दवरात, सभेक तेंको दियात। साखळे दिवचल वाळपय माशेलांतल्या बाजारकारांक आंदोलनाचो उलो। सभेची मान्यताय रद्द केली म्हणून नगराध्यक्ष आड चीफ ऑफिसर। म्हादयच न्ही, उत्तर कन्नडांत कर्नाटकी सरकाराचो आपल्योच न्हंयो हांगच्यो थंय करपाचो प्लान। जोयडा कासाल्ले वाकर न्हंयचेर बांद घालून उदक शेतीक डायवर्ट, कामराच्या शेतकारांचेर आकांत। येता त्या वर्सा घरगुती लायटीची बिलां वाडपाचे संकेत। युनिटाचेर 25 ते 60 पैसे वाड। कमर्शियल कनेक्शनाक 12 ते 14%, उद्देगीक बिलांक 2-2.5% वाड। प्रस्ताव JERC। वेळसावन डबल ट्रॅकिंग आड आवाजाक नेट, प्रायव्हेट प्रॉपर्टींत रेल्वेचें काम म्हूण बोवाळ। CEC रिपोर्टांत डबल ट्रॅकिंग नाका म्हणलां आसतना खंय सरकार रेल्वेची बळजबरी। क्रूज टुरिझमाक बूस्ट, संवसारांतली सगळ्यांत लांब रिव्हर क्रूज MV गंगा विलासाक प्रधानमंत्र्यान वाराणसींत दाखयलो बावटो। 51 दिसांत 3200 किलोमीटर प्रवास, टुराक 20 लाख खर्च। कुचेले कुमुंदादीन 4 घरां बेकायदेशीर म्हणून मोडली। घरकार म्हणटात पयशे घेवन घरां बांदूंक दिल्ली, आतां मोडली। कुमुंदाद म्हणटा घरां बेकायदेशीर, सगळे भायले। गोंयच्या हॉटेल गेस्ट हाऊसांनी रावंक येवपी गेस्टांचो रेकॉर्ड ऑनलायन पावतलो पुलीस स्टेशनार। गेस्टां मदीं गुन्यांवकार आसल्यार पुलिसांक अलर्ट। गोंय पुलिसेचें पथीक सॉफ्टवेअर लॉन्च। केंद्रान गोंयच्या दबावाक बळी पडचे न्ही, डीपीआराक दिल्ली मान्यताय फाटीं घेवं नाकात म्हूण कर्नाटकाचो आदलो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्याचें ट्वीट। मोदी सरकार म्हादयचेर खंय डबल गेम खेळटा, हो खेळ बंद करून म्हादयचेर भुमिका स्पश्ट करची म्हूण सिद्धाचें ट्वीट। मुख्यमंत्र्याच्या फुडारपणान गोंयचें शिष्टमंडळ गृहमंत्री अमित शाहाक मेळ्ळ्या उपरांत कर्नाटकाचो थैथयाट। केंद्र सरकार म्हादय प्रकल्पाविशीं डबल गेम खेळटा। तांणी हो खेळ थांबोवन म्हादय प्रकल्पाविशीं स्पश्ट भुमिका जाहीर करची म्हूण कर्नाटकाचो आदलो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्याचे ट्विटरार ट्वीट। कर्नाटकात वेंचणुकेचे वारे नेट धरता, ते फाटभुंयेर हुबळी धारवाड वाठारांत म्हादयच्या उदकाचोय इशू तापता। ब्रेस्ताराक गोंयचो मुख्यमंत्री शिष्टमंडळाक घेवन गृहमंत्री अमित शाह आनी जलस्रोत मंत्री गजेंद्र सिंहाक मेळून आयलो। कर्नाटकाच्या डीपीआराक दिल्ली मान्यताय फाटीं घेवची आनी म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी नेमची म्हूण गोंयची मागणी। कर्नाटकाच्या आदल्या मुख्यमंत्र्यान त्या बसकेचो फोटो आपल्या ट्विटर हँडलार घालून केंद्र सरकाराचेर तोंडसूक घेतले। मोदी सरकार म्हादयच्या इश्यूचेर डबल गेम खेळटा म्हूण आरोप। केंद्रान गोंय सरकाराच्या दबावाक बळी पडचे न्ही, कर्नाटकाच्या डीपीआराक दिल्ली परवानगी फाटीं घेवं नाकात म्हूण ट्विटरा वरवीं प्रधानमंत्री मोदीक उलो। प्रुडंटा खातीर उत्तर कर्नाटका सावन प्रमोद फोंडे। म्हादय बचावाक लोक मोठ्या संख्येन साखळे जमत म्हणून मुख्यमंत्री भिला। ताका लागूनच ताणें सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंटाचे सभेची मान्यताय रद्द करूंक लायली। आतां 16 तारखेर सभा जातलीच, तिवूय साखळे वेर्डी आमोणा पुलाकडच्या मैदानाचेर।
मात बाकीच्यो सभा रद्द करीत जाल्यार सरकाराक वगी रावचें ना म्हूण पणजे आझाद मैदानाचेर आवाज. आमकां काय फरक पडलो ना, कारण गोंयकार जे आसा गोंयकारांनी विचार केला की साखेन वचप, 16 तारखेक साखेनूच सभा करप, ती जागा न्ही जाल्यार दुसऱ्या जाग्यार करप, पूण साखेनूच करप. हेचें कारण अशें की साखेन वाळवंटी व्हांवता, म्हादईचें उदक जशें काल मुख्यमंत्र्यान सांगलें की म्हादईचें उदक साखळेन व्हांवता आनी तेच उदक साखळेचे लोक पिता. त्याच उदकाच्या कांठार आमकां ही सभा घेवपाची आशिल्ली. थंय आमकां समजा परमिशन तुमी डिनाय करता आसत जाल्यार तुमी लोकशायेची हत्या करतात, म्हादईची हत्या करतात आनी ते आमी गोंयकार खपून घेवपाना. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, एक डेलिगेशन दिल्लीन गेले अमित शाह हांकां मेळपाक, आणि अमित शाह तेंच्यांनी निवेदन दिलें खंय की म्हादईचो उदक जे आसा ते तुमी वळोवपाचें जे डीपीआर जे पास केला तो रिवोक करचो म्हणून. पण हांगा सगळें उलटेंच जालें. डीपीआर काय रिवोक जालो ना, थंयच्यान ऑर्डर येयली की म्युन्सिपालिटीक की तुमी आमचें परमिशन रिवोक करा म्हणून. सो अशी गत जी आसा ही सरकाराची आसा. हाका लागून आमी सरकाराचो निशेध करता. खरें म्हटल्यार आमी सरकाराक सपोर्ट करताले. सरकारान आवाज जो आसा गोंयचो तो केंद्रा पर्यंत पावोंक जाय आशिल्लो. तोच आवाज खरें म्हटल्यार सरकार दाबता. हाका लागून आमी सरकाराचो निशेध करता. पूण त्याच बरोबर आमी 40 आमदारांक परत एकदा उलो मारतात. जर ही म्हादई जर तुमची सगळ्यांची आवय आनी जेन्ना मुख्यमंत्र्याची ती आवय परस व्हड, त्या टायमार सगळे 40 आमदारांनी आपले पॉलिटिकल एफिलिएशन्स कुशीन दवरून एकठांय येवचें. कबीर हाका आमी विचारूंक सोदतात. कबीर शिरगांवकर सीईओ, तूं भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो एक जालो, बट वेन यू बिकम अ गव्हर्मेंट सर्वंट यू स्वेर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी. यू शुड रिमेंबर दिस. यू विथड्रॉ सॅलरी फ्रॉम टॅक्स पेयर्स मनी, सो यू आर द सर्वंट ऑफ द पीपल. जशें तुमचे वयर म्हणटात की आमी सेवक, you are a sevak of the people of Goa. The act which you have done will always remain in our minds and hearts. पण हे तुवें केलें म्हणून आमची मिटींग बंद जावची ना. ही टीम जी आसा हांगा इतलेच न्ही, जी आनी टीम जी फिल्डार काम करता, ही टीम 16 तारखेक साखळेच ही मिटींग सक्सेसफुल करून दाखयतली. एजिटेशन कंटिन्यू जाता. म्हादई आंदोलन जातलें. सेव गोवा सेव म्हादई. आनी व्हेन्यू सांगता तुमकां, ओपन ग्राउंड जो आसा नेक्स्ट टू विर्डी आमोणा ब्रिज, लक्षात घेयात. ओपन ग्राउंड जो आसा नेक्स्ट टू आमोणा विर्डी ब्रिज इन सांखळी हे एजिटेशन जातले. त्या ग्राउंडार तुम्ही व्हड संख्येन सगळे लोक गोंयकार, दॅट इज महासागर, व्हडलो जन आंदोलनाचो महासागर जो ओपिनियन पोलाच्या वेळार, कोंकणी एजिटेशनाच्या वेळार, सगळ्या हाच्या वेळार जो दाखयलो. सेम म्हादय खातीर, आमच्या आवय खातीर आमकां उदक जाय, आमकां उदक पिवपा खातीर, ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड्स एंड एनवायरमेंट सगळे हाचे खंय वाचोवपा खातीर परत एकदा सांगता, ओपन ग्राउंड जो आसा नेक्स्ट टू आमोणा विर्डी ब्रिज इन सांखळे. म्हादई खातीर सांखळेकारांनी सोमार दुकानां बंद दवरचीं. दिवचल, वाळपय, माशेलांतल्या शेजारच्या बाजारकारांनी सभेक तेंको दिवचो. आमची म्हादई आमकां जाय मुवमेंटाचो उलो. म्हादई बचाव आंदोलनाच्या सांखळे ग्राउंडावेले सभेची मान्यताय फाटीं घेवप चूक. पालिकेची येणावळ बुडली. शारांतले येरादारीचो प्रस्न सुटला. सभेक कसलीच आडखळ नाशिल्ली म्हणून नगराध्यक्ष सांगता. सांखळे ग्राउंडार जनमत कौला दिसा 16 जानेराक सोमारा म्हादय बचाव आंदोलनाची सभा जावपाची आशिल्ली. पालिकेच्या शिवोन ऑर्न काढून सभेक दिल्ली मान्यताय फाटीं घेतली. बाजारांतल्या वेपाऱ्यांनी खंय बाजारा दिसा सभा नाका म्हूण हरकत घेतली. दुसऱ्या खंयच्याय दिसा सभेक हरकत ना म्हूण सीओ सांगता. If they are organizing the event on any other day, there is no problem whatsoever. Monday सोडून आणि खंयचो दीस जर येता, I think it's just a coincidence that opinion poll day and the Monday market दोन्ही एकाच दिसा जाल्लेले. तुमकां कोणी एप्लिकेशन बी केल्ले की प्रॉब्लेम बी जातलो म्हणून मार्केटात? सांखळी व्यापारी संघटना, मार्केटाची एक सांखळी व्यापारी संघटना, तेंचे कडल्यान आमकां एक रिटन कंप्लेन येयलेली आसा. And they had approached us also that
तेंच्यांनी तेच म्हटलेलं, तेंच्यांनी तोच इश्यू रेज केल्लो की मंडे मार्केट असलेल्या कारणान इट वूड क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द लोकल वेंडर्स एज वेल एज द पब्लीक. परमिशन फाटी घेवपी ऑर्डरीचेर नगराध्यक्ष वा नगरसेवकांक मार्क केल्ले ना. सिओन पालिकेचे 16 तारखेची 10,000 येणावळ बुडयली म्हूण नगराध्यक्ष सांगता. कावन्सिलाच्या इन्फॉर्मेशना शिवाय एक कंप्लेंट इनवर्ट जाल्या. आय शो यू दिस इज व्यापारी संघटना. Okay, this complaint has been inverted today on 12th of January. Okay, on this complaint, ही official inward actually councilakade येवंक जाय आशिल्ली, जी inward पावूंक ना. And without the knowledge of this complaint, Chief Officer Kabir Shirgaonkar has directly revoked the order permission given to the Aditya Bange for opinion poll on 16th. And this is a revoke order. And तुम्ही पळयतले on this revoke order तेंच्यांनी चेअरपर्सनाक किंवा काउन्सिलाक मार्क करूंक ना. He has made loss to the municipality. That is 10,000 rupees per day आमी जो चार्ज केलो तो लॉस केलो तांणी. बाजारा दिसा जावपी येरादारीचो प्रश्न सुटला. सभा घेवंक खंय कसलीच आडखळ नाशिल्ली. आणि आम्ही एम्पल ऑफ पार्किंग अवेलेबल केला. आम्ही सगळे रोड्स ऑन द मंडे मार्केट डे दिसा ओपन दवरल्या लोकांक. 4 व्हिलर न्ही, एम्ब्युलन्स न्ही, तर व्हडली फायर ब्रिगेड सुद्धा घेऊन फिरोवंक शकता असे रोड्स ओपन आहा. आणि जो ओपिनियन पोलाचे परमिशन काउन्सिलान दिल्ले तेजेर 100% काउन्सिल क्लियर आहा की देर इज नो हर्डन ऑन द मार्केट डे सुद्धा. म्हादय खातीर सोमारा साखळेकारांनी दुकानां बंद दवरची म्हूण आमची म्हादय आमकां जायचो वांगडी राजेंद्र काकोडकराचो उलो. दिवचल वाळपय माशेलांतल्या पसरकारांनी तेको दिवचो म्हूण उलो. आतां एक शिष्टमंडळ दिल्ली गेले कितें, थंय शिजले कितें की तांणी मान्यता फाटी घेतली. निमित्त साखळे बाजाराचो दीस. मारता उलो बाजारकारांक. सोमारा फक्त एक मायतो बाजार बंद दवरत. तशेंच हेर लागींचे बाजार दिवचल जावं वाळपय, माशेल, उसगांव हांगा बाजार बंद दवरून माय म्हादयेच्या पालखेक खांदो दिवंक प्रत्येकान साखळे पावचे. लोकांनी साखळे सभेक मोठे संख्येन येवचे म्हूण साखळेच्या आदल्या आमदाराचो उलो. मी मुद्दाम सांगपाक गेल्या की मोठ्या संख्येने लोकांनी गोंयचे येवचे आणि भाग घेवचो अशी आमची कळकळीची विनंती आसा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. म्हादयच न्ही, उत्तर कन्नडांत कर्नाटकी सरकारान थंयच्यो न्हंयोय हांगच्यो थंय करपाचो कारभार आरंभला. जोयडा तालुक्यांतल्या वाकर न्हंयचेर बांद घालून आडावन शेतकारांचें उदक एकीकडचें दुसऱ्याक दिवपाचें कांड. वाकर न्हंयचेर कासाल्ले बांद घालून थंयच्या शेतांक उदका पुरवण. कामरा 400 एकर शेती करतले शेतकारांचेर आकांत. बांद मोडपाची तयारी. जोडा तालुक्यातल्या आसू ग्रामपंचायत क्षेत्रातल्या कामरा या गावात सुमारे 500 एकर शेती ही कामरा हांगासरल्या वरका या नदीच्या पाण्याचेर अवलंबून आसा. मात्र या नदीचे पाणी अडवून पंप सेट लावून दुसऱ्या गावातल्या शेताक व्हरचो योजना कर्नाटक सरकारान राबयलेली आसा. ह्या योजनेक कामरा ग्रामस्थांनी शेतकऱ्यांनी विरोध केल्लो आसा. लोकांची ह्या 3 गावांची पिवप पाणी ना म्हटल्यानी तेंची पियाची पाणी पिवपाची समस्या आसा म्हटल्यानी 4 इंची पायप घालून पाणी येता म्हटल्यानी काय आम्ही तक्रार करू ना. तांकां पाणी सोडल्यानंतर परत उरलेले पाणी जे काय शेतीसाठी आम्ही वापरतो त्या पाण्यासाठी त्यांच्यानी आता मोटर बसवून 14 इंची पाईप घालून पाणी नव्हते केला. हे कसाल्याच्या गावात आणि अक्षीच्या गावात. तर ते जर पाणी त्यांनी नेले हे तर खालच्या शेतासाठी कांबऱ्याच्या एरियासाठी जे काय पाणी आसा ते पाणी पुरा इथून जे बंद होतं. तो पक्को बंद झाला त्यांचो. आमचे ह्यो बी कांबऱ्या गावात तसो हितू बी आसा तेंच्यांनी पाणी नेवचें नाल्यान पाणी नेवचेलें. जे वांयगणा जमनीक हे वांयगणा जमीन डबल पिकाची जमीन आहे. वांयगणा पाणी नेवचेलें. भायर पाणी हे पाणी आमी भायर तिकडे दिवचो ना. आमची तक्रार आसा. कशें आमची बी वांयगण आसा, आमची बी शेती आहा. त्या परंपरान जशी आधी नॅचरल पाणी आहा नॅचरल आमी मोटर बसवूं दिनार ना. येता ते वर्स घरगुती लायटीची बिलां 12% वाडपाची चिन्ह. युनिटाचेर 12% म्हळ्यार 25 ते 60 पैसे वाडीचो प्रस्ताव वीज खात्यान JERCक धाडला. कमर्शियल कनेक्शनाक 12 ते 14%. उद्देगीक टॅरिफ 2-2.5% वाडीचो प्रस्ताव आसा. बिलां वाडोवनूय 350 कोटीचो रेव्हेन्यू गॅप अर्थसंकल्पीत तरतुदींतल्यान भरून काडपाचो प्रस्ताव प्लानात. सरकारान वर्स 2023-24 खातीर लायटीचे नवे दर JERCक दिल्यात.
प्रस्तावात दर दिल्या ते प्रमाण घरगुती बिलांचे दर युनिटा फाटल्यान 12%, कमर्शियल कनेक्शनांची बिलां 12 ते 14%, जाल्यार उद्देगीक बिलां 2-2.5% वाडोवपाचो प्रस्ताव. 0 ते 100 स्लॅबांत 15 पैसे वाडोवन युनिटाक ₹1.75 दर लावपाचो प्रस्ताव. 101 ते 200 स्लॅबांत 25 पैसे वाडोवन युनिटाक ₹2.60 दर लावपाचो प्रस्ताव. 201 ते 300 स्लॅबांत 35 पैसे वाडोवन युनिटाक ₹3.30 दर लावपाचो प्रस्ताव. 301 ते 400 स्लॅबांत 50 पैसे वाडोवन युनिटाक ₹4.40 दर लावपाचो प्रस्ताव. 401 आनी वेल्या स्लॅबांक 60 पैसे वाडोवन युनिटाक ₹5.10 दर लावपाचो प्रस्ताव. कमर्शियल कनेक्शनांत 12 ते 14% दर वाड. 4 स्लॅबांनी मेळून 45 ते 75 पैसे अशी दरेक युनिटा फाटल्यान वाड करपाचो प्रस्ताव दिला. उद्देगीक कनेक्शनाक 2-2.5% वाड. दरेका स्लॅबांत 10 पैशांनी वाड करपाचो प्रस्ताव. स्लॅब वाडोवन 20 खाद्या कडेन 134 कोटी मायज येणावळ येतली. इतलें करूनय 348 कोटींचो रेव्हेन्यू गॅप उरतलो. तो अर्थसंकल्पीय तरतुदींतल्यान भरून काडपाचो प्लान. JERCच्या ह्या प्रस्तावाचेर फेब्रुवारांत पयल्या सप्तकांत सुनावणी. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. वेळसांव डबल ट्रॅकिंग आड लोकांच्या आवाजाक नीट. सांखवाळे एकल्याच्या भाटांत रेल्वे ऑथॉरिटी डबल ट्रॅकिंगाचें काम सुरू करता म्हूण कळटनाच लोकांचो बोवाळ. गोंयभरच्यान एक्टिविस्ट पावले. काँग्रेसूय तेक्याक. CEC रिपोर्टांत डबल ट्रॅकिंग नाका म्हूण सांगलां आसतना सरकार रेल्वे ऑथॉरिटी कित्याक फुडें सरल्या काय म्हूण प्रस्न. Look at that house. There's going to be one track in front of the house, one more track behind the house. Will the people be able to live in those houses? That's the question. CEC रिपोर्टात डबल ट्रॅकिंग नाका म्हूण सांगला आसतना खंय डबल ट्रॅकिंगाचें काम चल्लां. प्लेन ना खूंय बांदता आपणाचे कोणाच्या बाटान गेले ट्रस्पास केले फावंडेशन घातलो रस्तो बांदलो न्हंय पुरयता झाडां कातरता हो बापायचो फात कसो जालोलो आसा. एक जंगल राज कसो जालोलो आसा. सो हांव मागता कलेक्टराक आनी हॉनरेबल CMाक तेणेनूच सांगलेलें की CEC रिपोर्ट येयलो जाल्यार CEC कितें म्हणटा तें आमी एज पर दॅट वयतले. CECन म्हणलें डबल ट्रॅकिंग नाका. सुप्रीम कोर्टाचो ऑर्डर आयलो डबल ट्रॅकिंग स्क्रॅप केलो कॅसल रॉक आनी कुले तोरी पासून हे ट्रॅक बांदता. तेक्याक काँग्रेसूय पावली. तुमकां कोणाक 4 जाणां जाय म्हूण तुमी 4 इंडस्ट्रीयल जाय म्हूण आमकां गोंय काबार कोणा काय. 1889 हो ट्रॅक जाल्लो तेन्ना पुर्तुगेजांनी मातसो जागो मागून ट्रॅक घाल्लो. जमनीची मालकी लोकांकडेनूच आसा. लोक खंय सरकारा कडेन जमनीचे मालकीचे डॉक्युमेंट मागतात. ईस्ट इंडिया कंपनी ते कंपनीन हे ट्रॅक्स ले केल्ले 1889 हे ट्रॅक्स ले केल्ले आनी तेन्ना लँड एक्वायर करूंक ना. पुर्तुगेज सरकारान जेन्ना ह्या प्रॉपर्टी ओनर्सांक अप्रोच जाले ताणें सांगलें आमकां मातसो जागो दी हे ट्रॅक्स ले करपाक. सो द ओनरशीप इज स्टील विथ द विलेजर्स हू ओन द प्रॉपर्टी. आतां हे जबरदस्ती आनी एक ट्रॅक घालूंक सोदता इन द प्रॉपर्टी वीच बिलोंग्स टू द पीपल. सो लोकांनी कितें सांगलें आयज जो जमो जाल्लो आसा इवन पंचायत इवन द लोकल लिडर्स हॅव टोल्ड की बाबा तुमी डॉक्युमेंट्स घेवन येयात मरे तुमचे ओनरशीप डॉक्युमेंट्स घेवन येयात आनी मागीर आमी भासाभास करया. बट हो सरकार आयज जबरदस्ती ट्रॅक्स घालूंक सोदता. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. संवसारांतली सगळ्यांत लांब रिव्हर क्रूज लायनर MV गंगा विलासाक प्रधानमंत्री मोदीन वाराणसीत पावटो दाखयलो. क्रूज वाराणसींतल्यान सुटली. 51 दिसांचो प्रवास करून बांगलादेशांतल्यान ती आसामांतल्या पोर्टार वतली. 3200 किलोमिटरांच्या प्रवासांत 50 टुरिस्ट स्पॉटांचेर रावतली. प्रवाशांक पुराय टुराक 20 लाख खर्च. पयल्याच टुरांत स्वित्झर्लंडाचे 32 टुरिस्ट आसात. ये गंगा विलास क्रूज इस अर्थ गंगा में उसके एक अभियान को नई ताकत देगा. उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की यात्रा के दौरान ये क्रूज हर तरह की सुविधा मुहैया कराएगा. साथियों,
आज मैं उन सभी विदेशी टूरिस्ट का विशेष अभिनंदन करता हूं जिस क्रूज के माध्यम से पहले सफर पर निकलने वाले हैं। आप सभी एक प्राचीन शहर से एक आधुनिक क्रूज से सफर करने जा रहे हैं। मैं अपने इन विदेशी टूरिस्ट साथियों से विशेष तौर पर कहूंगा कि इंडिया हैज एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन. It also has a lot beyond your imagination. India cannot be defined in words. India can only be experienced from the heart. कुचेले कोमुंदादीन तांचे जमनीर बांदिल्लीं 4 घरां बेकायदेशीर म्हणून मोडलीं. घरकार आनी तेंको दिवपी थळाव्यांचे कोमुंदादी कडेन वाजले. कोमुंदादीन खंय पयशे घेवन घरां बांदूंक दिल्लीं म्हूण दावो. कोमुंदाद म्हणटा सगळ्यो फॉर्मालिटी करून परवानगी घेवन घरां बांदात म्हूण सांगिल्लें. सगळे भायले कारवाय करिना जाल्यार गोंयकारच इशू करपाचे. पळय मी घर बांधलेले, मी सगळ्यांच्या पयलीं पैसे दिले हांकां. तूं हांगा कितके वर्सां जालीं रावता? हांव आतां 1.5 वर्ष जाली पैसे दिता. मागीर हांगा दिता म्हणून आतां म्हाजे पयशे जावन म्हाका गोंयांत 35 वर्स जाली. ते तरी येवन बाबा पांय मारतना आड्या तूं बांदून का घर म्हणून म्हाज्या फाटल्यान एक घर आहा. ते घर भितर सामान आहा. ते सामान चोपून तेंच्यांनी डिमोलेशन केला. सामान आसून घरांतले काय काडून आसतना तेका जबरदस्ती भायर काडला ओडून. हेंका कोणी कायदो दिला जबरदस्ती ओडपाक? घर आमकां जाय तशेंच. आमी कोणा कडून रीण काडला. आमची भुरगीं धाकटी आसा. प्रत्येकाच्या थोडे थोडे काढून बांधला आम्ही बी असतात 40 वर्ष झाले हांगा असा गोंयांत. असो भुरग्या खातीर आम्ही कितें केला पण अशें करपाचे ना तेंच्यांनी. आमकां आमचे आसा तशें जाय. नोटीस तरी जायना तशें कितें उडोवपाचें तेणी. आतां आमी भुरगीं कोण काय वचपाचे आनी म्हाजो भुरगो हँडिकॅप आसा सारको ना टकलीन. आतां तेचे कोण पळयतले. आतां हे अशें जाल्यार आमी टेन्शन घेवन कितें खावन मरत जाल्यार कोण करतले. रीण भागपाचे भुरग्याक कोण हे करतले आमच्या. पैसे घेवन घरा बांदूंक दिल्ली म्हूण दावो. तुमची ही तुमचे स्टॅम आहा तुमचे कुंडीचो हे घरातले पैसे घेवंक ना म्हणटा मरे जाल्यार हे करले स्टॅम हांगा हे दाखय मरे. आता ताका दाखय मरे. राजा सगळ्यांची नांवां घेतलो मातसो राव आतां कळ्ळें न्हू. राजा कोणाक सगळ्यांक घेवन वयतलो. राजा हिंगा सगळ्यांक घेवन सगळ्यो फॉर्मालिटी करून घरा बांदात म्हूण सांगिल्ले. कोमुनिदादीचो दावो सगळे खंय भायले. डिमांडशींग हांवें केल्ले कित्याक ती इलिगल बांदले. तांकां सांगलें पयलें कितें करपाचें कायदेशीर करा तुमी आनी मागीर तुमी कामच करा म्हणून. अलॉटमेंट करात, पयशे भरात, पीडीएचे लायसन्स कार्ड, म्युन्सिपल लायसन्स कार्ड आनी बांदा तुमी. तरी आसना हे लोकांनी परत रिकन्स्ट्रक्ट केले. धरून आमी ताका सांगलें रिकन्स्ट्रक्ट करतना आमी आडायले. ताका सांगलें रिकन्स्ट्रक्ट करूं नाका. जबरदस्ती रिकन्स्ट्रक्ट केला हेणी. आनी हे लोक आमचे गोंयचे न्हू. हे लोक सगळे भायले. आनी जेन्ना कॉमनात एक्शन घेयना भायल्या लोकांचेर मागीर गोंयचे लोक आमचे दोश दिता की कॉमनात एक्शन घेयना काय करिना भायल्या लोकांक बांदपाक दिता. आनी जेन्ना आमी एक्शन घेवपाक गेले आमचेच लोकल गोंयकार तांकां सपोर्ट करता. रेव्हेन्यू मंत्री बाबूश म्हणटा कोमुनिदादीन कितें ते कायद्याक धरून करचें. No, see, as far as Kumdar land is concerned, any encroachment from Kumdar land, there cannot be any encroachment in Kumdar land. It is for the Kumdar people, the authority for Kumdar to take up the issue. So they must have done on their own. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे आनी स्वप्नील तारी. आतां गोंयच्या दरेक हॉटेल गेस्ट हावसांनी रावंक येवपी गेस्टांचो रेकॉर्ड लागसारच्या पोलीस स्टेशनार थेट ऑनलायन पावतलो. गेस्टां मदीं गुन्यांवकार असल्यार पुलिसेक आनी त्या हॉटेल मॅनेजमेंटाक अलर्ट येतलो. गोंय पुलिसेन प्रायोगीक तत्वार पथीक सॉफ्टवेअर लॉन्च केलें. गुन्यांवकारीक आळाबंद हाडूंक पथीक सॉफ्टवेअर वापरपाचो उलो. सध्या हें सॉफ्टवेअर गुजरातांत वापरतात. पीछे क्रिसमस और न्यू ईयर ईव पे हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे थीव्स यहाँ पर आए हुए थे जिन्होंने लोगों के बहुत ही महंगे मोबाइल भी चुराए. और कई बार क्या होता है कोई बर्गलर आके रहता है, कोई स्नैचर, कोई रॉबर. तो ये सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जब एक बार कोई आदमी इसमें अपनी एंट्री करता है होटल के रिकॉर्ड में इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो जब वो दोबारा कभी यहाँ पर आएगा और सेम तरह का अगर वो
मोबाइल नंबर या अपना ईमेल आईडी देता है, तो हमें इससे ऑटोमेटिकली थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बज जो है जहाँ पर भी जो हमारा सेंट्रल कंट्रोल रूम होगा उस पर इसमें आएगा। इसमें दूसरा कारण ये भी था कि बहुत सारे फॉरेनर्स टूरिस्ट लोकेशंस पर जाते हैं और उसके बाद वो अपना वीज़ा ख़त्म होने के बाद अपने देश को छोड़कर यहाँ को नहीं जाते और कहीं ना कहीं छिपकर कोई ना कोई बिजनेस कार्य या एंटी सोशल काम करने लगते हैं। तो उसमें भी हमें ये बेनिफिट रहेगा, क्योंकि जो सी फॉर्म सिस्टम है उसमें देखा गया था कि बहुत सारे होटल्स, गेस्ट हाउसेस और जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं जिनके यहाँ पर ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम लागू रहती है, तो वो सी फॉर्म में ऐसी कुछ डिटेल्स नहीं करते थे जिसमें कि अगर कोई फॉरेनर गायब भी हो जाता है तो हम उसको ट्रेस नहीं कर पाते थे। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू यो सी फॉर्म जब भरा भी जाएगा तो उससे भी ये इंफॉर्मेशन डबटेल की जा सकती है। और इससे पहले कुछ लोगों ने हमें बताया कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट का भी सॉफ्टवेयर वो यूज़ करते हैं, तो हम लोग टूरिज़्म डिपार्टमेंट और गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के भी टच में है। खबरो इतल्यार सोंपतात। प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार। बी प्रुडंट, बी सेफ। गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.